आमची सरकारी प्राथमिक शाळा आमोण्या आणि हो आमचो जो बाजार हांगा चालू आहा तो आमच्या इथे भुरग्यांचो बाजार चालू आहा। ह्या भुरग्यांक आमकां ती म्हणजे फुडें गणित कशें शिकपाचें कितें तें सगळें हितून कळटा, तर आमी हांगा तांकां ते दाखयता आनी तसो आमी हो बाजार मांडलेलो आहा तेंचो। आनी आमचे टिचर्स आहा ते सगळे आमकां बरे भशेन हेल्प करता तेंचे, तशें आमचे पालकूय हेल्प करता। पालकूय सगळ्यांक सांगता की बाबा भुरग्यांनी अशें वागूंक जाय तशें वागूंक जाय। आनी आमची शाळा खूब पयलीं पासून जाणा आमची हांगा म्हणजे आमच्या शाळेचे एका भुरगीं आमची खूब वता हांगासर। आतां सद्या आमच्या कडेन 83 भुरगीं आहा, फाटल्या वर्सा खूब भुरगीं आहली। हो कार्यक्रम आमी जाल्यार आतां 5-6 वर्सां जालीं चालू आहा आमचो। आमच्या शाळेन दर वर्सा खूब प्रोग्राम केले जाता, म्हणजे गॅदरिंग, वनभोजन, वनमहोत्सव त्या सारखे अनेक कार्यक्रम केले जातात। आणि त्यात महत्त्वाचो हो एक कार्यक्रम म्हणजे आमचो बाजार डे। हो बाजार डे आमी भुरग्यांच्या अभ्यासात देवाण घेवाण हो एक विषय, गणितान विषय आसा आणि हेतून भुरग्यांक ह्या ज्ञान मेळोंक जाय, पयशाच्या हिशोबाचे ताका देवण करूंक जाय, घेवण करूंक जाय, त्याच्या बद्दल ज्ञान मेळोंक जाय म्हणून गेली 5-6 वर्सां हो कार्यक्रम आमी शाळेंत उमेदीन राबयतात। आणि हो कार्यक्रम आमी शाळेंत राबयतात तांकां आमकां पालकांचो खुबसो असो प्रतिसाद मेळटा। तेंचो ह्या कार्यक्रमान सिंहाचो वांटो आसा। दुसरें म्हणजे आमची जी कमिटी आसा पालक शिक्षक संघ, ती हे कार्यक्रम करण्यास आमकां खूब मदत करता, म्हणून आमी हो कार्यक्रम आनंदान हांगा करतात। आणि भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळोंक जाय, तेंची फुडें बुद्धीचें ज्ञान वाडूंक जाय, तांकां सगळ्या कार्यक्रमान आनंदान भाग घेवंक जाय आणि फुडें येवंक जाय। तेंचो ह्या उद्देशान हे अनेक कार्यक्रम आमी शाळेंत राबयतात। आयज आमचो बाजार डे, हांवें लाडू बरा हाडला। आमकां ज्ञान मेळपा खातीर आमच्या टिचरीन हो बाजार केला आनी सगळ्या भुरग्यांनी कितें कितें हाडलां